रामलाल आणि हेर भाजपाचे केंद्रीय फुडारी गोंयच्यान बसका सोंपोवन दिल्ली परत गेल्यार 5 दीस सोंपले. त्या उपरांत तिनूय खासदारांच्यो दिल्ली बसका जावन 3-4 दीस जाले. मात निर्णय जायना. युती पक्षाच्यो मागण्यो सोडाच भाजपा तांच्याच कोर ग्रुपाच्यो सुचोवण्यो चालीक लावंक पावूना. सध्या गोंयचें सरकार एम्साच्या भरोसे चल्ला. निर्णय जायना, प्रशासन ठप्प. सोमाराक केंद्रीय निरीक्षक सगळ्यो बसका सोंपोवन दिल्ली गेले. बुधवारा तिनूय खासदारांच्यो अमित शाह बरोबर दिल्ली बसका जाल्यो. शेनवार गेलो तरी निर्णय जायना आनी आदेशय ना. मगोन सांगिल्ले पर्रीकाराकूच सीएम दौरात आनी सिनियर आमदाराक चार्ज दियात. गोवा फॉरवर्डान सांगिल्ले कितें तो कायम स्वरुपी निर्णय घेयात. भाजपाचो कोर ग्रूप पोर्टफोलिओ वांटपाची सुचोवणी करतालो. एकाय गजालीचेर निर्णय जाल्लो ना, सगळे वाट पळयतात. इतले जावनय मनोहर पर्रीकारच मुख्यमंत्री उरतलो अशें आतां श्रीपाद नायक उलोवन दाखयता. मात प्रशासन चलपाक पर्यायी वेवस्था कितें ताचेर कोणाचीच जाप ना. मनोहर पर्रीकाराच्या नेतृत्वा सकयल CMC सकयल हें सरकार फुडें चलतलें. सरकाराचें कामकाज वेवस्थीत चलिल्लें आसात. काही सुदारींग करपाक लागून वेवस्थीत चलपाक लागून काही उपाय योजना केंद्राचें लिडरशीप पळयता आनी त्यामुळे तें आनी बरें स्मूथ जातलें अशें काही दिसांक ताचेर निर्णय जातलो. खासा गोपांतल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मुख्यमंत्र्या कडेन आशिल्ली खातीं मंत्र्यांक वांटपाचे थारिल्ले. मात हे गजालीचोय आदेश 2 दीस जाले तरी येना. कितें चल्लां काय म्हूण विचारल्यार भाजपा जावं वा सरकारांतले घटक पक्ष कोणा कडेनच नेमकी जाप ना. पर्रीकाराची भलायकी आनी प्रशासनाची स्थिती हाचेर उपसभापती मायकल लोबोन आपली प्रतिक्रिया दिली. राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी शाह will announce the future जे कितें एक्शन गोवान चालू आहा आयज. आनी पर्रीकर जी being a tall leader of Bharatiya Janata Party in Goa, who has brought the party up, who rose to be the defense minister of the country. म्हाका दिसता only he can decide his resignation and nobody else can decide his resignation. आणि हे बसाभास आमी खूब फावटी केल्या पार्टीच्या मिटिंगेक बसून जेन्ना पर्रीकर जी USAक आसलो एडमीट इन द हॉस्पिटल, that if he cannot continue he will only decide and not anybody else. पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.